Great, great. John, your teacher is one of the best counselors. Experience was very nice, and we had elections, and some of the people win the elections. My teacher gave us explanation on some elections and about the municipality. एड्युकेशन सोसायटी प्रायमरी आसा न्हू ते एक डिफरंट भशेन फक्त बुक स्टडीज नसून आमी प्रॅक्टिकल भुरग्यांकूय शिकयता. सो म्युनिसिपालिटी जो टॉपीक आसलो तो आमी एक्सप्लेन करून आमी म्युनिसिपालिटी बद्दल तांकां सांगलें. आनी सेकेंड आमी इलेक्शन्स केले, आमी वॉर्ड्स केले, भुरग्यांच्या मदीं इलेक्शन्स केले, कावन्सिलर्स सिलेक्ट केले, मागीर आमी चेअरपर्सन केले. आनी मागीर तांकां एक्सपिरियन्स मेळपा खातीर म्युनिसिपालिटी कितें तें म्हणून आमी हांगा म्युनिसिपालिटीन घेवन येयला. कावन्सिलरां कडेन चेअरपर्सन सगळे सेक्शन्स भुरगीं आमची भोंवला. आनी हो एकूच टॉपीक ना म्हणटा आमी खुबशे अशे टॉपिक्स घेवन आमी भुरग्यांक एक्सपिरियन्स दिता आनी तांकां बरे भशेन शिकयता. Thank you. And the other team members also of the municipality. Other than that, we have already had one election round in the school, whereas we almost depicted a mock election, actually depicted whatever is actually done in real life, like having the wards, selection of councillors, and then the selection of the chairperson, vice chairperson, secretary, treasurer. All that has been done by the council. And we are from Chogule Education Society, St. Joseph Institute. We are a primary school in Baina, and this is a part of the project, the way the teacher has explained to you. And Tina, would you take it further? Yeah. So as a live experience, when the children visited here, they could understand better. So we have frequent field visits. The topic is connected with the present society. So this was a very good experience for them because they could actually see what they have learned here. आयज प्रायमरी सेक्शन सेंट जोसेफ स्कुलाची बायणाची जी भुरगीं आयज तेंच्या टिचरी वांगडा येयल्लीं आनी तेंच्या मनान आनी तकलेन खुबशे विचार आनी खुबशे क्वेश्चन आशिल्ले ते हांगा तेंच्यांनी घेवन आमच्या चीफ ऑफिसरा कडेन मांडले आनी म्हाजे कडेन मांडले. आनी म्युनिसिपालिटी ही कशी चलता ती पयली हेंच्यांनी आनी तांकां आमी प्रत्येक आमचे डिपार्टमेंट दाखयले. म्हणजे खंय कितें जाता, खंयसर आमची बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जावन आनी खंयसर इनवर्ट कशें जाता, हे सगळे जे गोश्टी आहा ते तांकां कोण येयले. तेंच्यांनी क्वेश्चन केले, गार्बेजी बद्दलूय क्वेश्चन केले. आनी बरी गजाल ह्या हेचेर भुरग्यांक इतलें बरें ज्ञान मेळटा. फुडें करून आमचो देश खंय तरी आनी आमचें खंय तरी गोंया बरें सुदारतलें. हांव मागता प्रत्येक स्कुलांनी असल्यो भुरग्यांक हाडून हांगा हे करपाक. कित्याक आमी प्रत्येक लास्ट टायम 25 ऑगस्ट जावन 15 ऑगस्ट जावन 26 जानेवारी जावन आमी खुबशे प्ले पयले जे भुरग्यांनी घडोवन हाडले, गार्बेजी बद्दल आसून हाडले आनी खंयचे वेगळे वेगळे हेतून माध्यमांतून हाडले. कित्याक आमी लोकांक सांगून थकले एटलीस्ट भुरग्याचे लजेन तरी आमी खंयचे आमचे लोक खंय तरी सुदारतले. बरे बरे क्वेश्चन आनी इवन दो तेंच्या स्कुलांनी ते इलेक्शन जाता म्हणपाली चेअरपर्सन तेंचोय जाल्लो आसा. पूण तांकां माध्यमान कळ्ळें बाबा कसो चेअरपर्सन घडटा, कसो कावन्सिलर जाता, हे वॉर्ड वायज कशें इलेक्शन जाता आनी एक प्रतिनिधी जाता. म्हणून हांवेंनी थोडे क्वेश्चन केले कोणाक फुडलो कावन्सिलर जावपाचो आहा म्हणून खूब जाणांनी हात वयर खोल्ले. म्हणजे एक बरी गोश्ट आहा. बरी पिढी जातली तेन्ना बरी म्युनिसिपालिटी जातले, बरे वास्को शहरूय बरें जातलें आनी खंय तरी सुदारणा जातली की तेन्ना भुरगीं फुडें सरतलीं.